Jeremias. Babylonie आड भाकीत. Chapter 50. बाबिलोनिये विरुद्ध काल्देकारांच्या देसा आड जेरेमियास प्रवाद्या उदेशी सर्वेस्पोर उलयलो तें उतर बाबिलोनिया पडटा आनी इस्रायलाक सुटका मेळटा. राष्ट्रा मोदें ही खबर परगट करात, जाहीर करात, बावटो उबारात आनी परगट करात. कांयच लिपून दवरूं नाकात. परगट करात, बाबिलोनियेक जिखून घेतली. बेल देवाक लोजेक घाल्लो, मार्दूक देवाचे कुडके कुडके केले. तिच्या कुड्ड्या देवांक लोजेक घाल्ले. तिच्या उलशिक्याच्या देवांचो भोंग केलो. कित्याक उत्तरे थावन तिचेर लढाई करूंक एक राष्ट्र येता. तें तिचो देश पाड कोत्तलो. तातूंत कोण आनीक रावचो ना. मनशां आनी जानवरां पळून वेतोलीं. त्या दिसांनी आनी त्या काळार इस्रायलाची पोरजां पोत्तून येतोली. ती आनी जुडाची पोरजां रडत रडत सर्वेस्पराक आपल्या देवाक ती सोडून येतोलीं. सियोनाची वाट ती विचारतलीं आनी तेवशिल्यान वाटेक लागून म्हणटलीं, चलया केन्नाच विसरूं नजो आनी सदां तोखता तसलो करार करून सर्वेस्पराक चिकटून रावया. म्हजी पोरजां सांडलोल्या शेळ्यां सारकी जाल्या. तिच्या घुवळ्यांनी तिका वांकड्या मार्गान व्हरून कडसर लायली. दोंगरांनी तिका फसयली. आपलेंच ओडप विसरून ती एका दोंगरा थावन दुसऱ्या दोंगरार वचून फिरतालीं. जांकां ती सांपडलीं तांणी तांकां गिरासलीं. तांच्या दुस्मानांनी म्हणलें, ओ आमचो गुन्यांव न्हय, कित्याक तांणी सर्वेस्पराचेर पातक केलें. ओ सर्वेस्पोर नितीवंतपणाचें स्थान. ओ सर्वेस्पोर तांच्या पुर्वजांचो भरवंसो. बाबिलोनियेंतलीं पळून वचात. काल्देकारांचो देश सोडात. शेळ्या मेंढरां फुडें चलतल्या बोकड्यां भाशेन तुमी सगळ्यां फुडें चलात. पळयात, उत्तरेच्या देसा थावन बलिश्ट राष्ट्रांचो एक सोंग उपजयतलो आनी बाबिलोनियेचेर आक्रमण करूंक धाडटलो. तीं तिचेर लढाई करूंक हारी रावतलीं. तीं तिका जिखून घेतलीं. तांचे बाण अणभव आसलोल्या झुजाऱ्याच्या बाणां सारके. तीं चुकोन केन्नाच परतून येनात. तीं काल्देयाचो देश लुटतलीं. तिचे सगळे लुटमारे धादोशी जातले. उलयता तो सर्वेस्पोर. तुमी म्हजें दायज लुटून व्हेलां मूं? खुशाल बरीत जायात. तुमच्या जैता पासत जय जयकार करात. चोरवाक सोडलोल्या पाडकुल्या भाशेन उडयो मारात. आंदेल घोड्यां भाशेन खोंकालात. पूण तुमची आवय लोजेन भरल्या. तुमकां जल्मा हाडलीं ती अस्तरी बेमान भोगता. सगळ्या राष्ट्रां मदें आतां ती कनिश्ट जाल्या. ती आतां जावंक पावल्या एक ओरोणें. सुकी कर्दी जमीन पाड गांव. सर्वेस्पराच्या क्रोधाक लागून त्या देसांत कोण आनीक रावचो ना. तो देश सारकोच ओसाड पडटलो. बाबिलोनियेंतल्यान येतात वेतात तीं सगळीं तिचे दोळे घालिना. तीं सगळीं तिचे दोळे घालिना फुडें थोटाक जातलीं आनी तिका मार पडला तो पळोवन मस्कोऱ्यांनी शेळोनी घालून वेतलीं. दोनू बागायतल्यांनो, बाबिलोनियेचेर लढाई करूंक हारीन रावात. तिका वेदो घालात. तिचेर तुमचे बाण सोडात. एकूय बाण सोडिनासतना दवरूं नाकात, कित्याक तिणें सर्वेस्पराचेर पातक केलां. झुजानारे सोडून सगळ्या वाटांनी तिचेर आक्रमण करात. तिणें हात उबारले पळयात.
तिचे बुरींज कोसलोन पडटात, तिची कोटां मोडोन वेतात, शेवटतात. सर्वेस्पराचो सूद हो, तिचो सूद घेयात, दुसऱ्यांक तिणें दिला त्याच मापान तिका फारीक करात. रोयतात तांकां बाबिलोनियेंतलीं भायर काडात. लुवणेच्या वेळार शेताक कोयती लायतात, तांकांय पेल्यान काडात. देसवाट कोत्तोले तोरवारी थावन कोड सोरात. जण एकल्यान आपल्या खाशा देसांत पळून वेचें. इस्रायल म्हणल्यार एक जोलीम मोळीं, शिंपडलोलो हिंड, ताचे पाटीक लागून शिवांनी ताका दुस्पट आयला. पयलो आसिरियाच्या राजान ताका गिरासलो. मागीर नेबुकादनेजारान बाबिलोनियाच्या राजान ताच्या हाडांचो चुरो केलो. त्या पासत सोकतीवंत सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा, पळयात, जशी आसिरियेची राजाक हांवें खास्त लायली, तशीच आतां बाबिलोनियाच्या राजाक आनी ताच्या देसाक हांव खास्त लायतलों. हांव इस्रायलाक ताच्या खाशा देसांत पोत्तून हाडटलों आनी कार्मेल दोंगरार आनी बाशान वाठारांत उत्पन्न जाता तें, तशेंच एफ्रायमाच्या आनी गिलेयादाच्या दोंगरांचेर पिकता तें पोटभर खावन तो दादोशी जातलो. त्या दिसांनी आनी त्या काळार उलयता तो सर्वेस्पोर. इस्रायलाचो गुन्यांव सोदशात जाल्यार तो थंय आसचोच ना. जुडासाचीं पातकां सोदशात जाल्यार तीं तुमकां गावची नात. कित्याक हांव वाटावन दवरतां त्या उरलेल्या जोम्याक हांव बोगसणें दितलों. बाबिलोनिया पडली म्हूण जेरुसल्याक परगट जाता. मेराथायमाच्या प्रांतांचेर आक्रमण कर, ताचेर आनी पेकोडाच्या लोकांचेर लढाय करूंक फुडें सर. तांकां मारून उडय आनी तांचो सगळ्यांचो सारको नाश कर. उलयता तो सर्वेस्पोर. हांव सांगता तितलें कर तूं. लढायेचो बोबाळ सगळ्या देसांत आयकूं येता. केदें व्हडलें निसणटण. पळयात, आख्ख्या जगाचो तो तुत्यो आसलो, पूण आतां ताचे सारकेच कुडके जाले. सगळ्या राष्ट्रां मोदें बाबिलोनिया शार कितलें बेसूरवाणें जावंक पावलें. बाबिलोनिये तुका हांवें फास मांडलो हाची तुका खबरूच नासली, आनी त्या फासांत तूं पडल्याय. तूं सांपडल्याय आनी तुका धरली, कित्याक तूं सर्वेस्पराचेर कॉल पडल्याय. सर्वेस्परान आपली झुजा हातयारांची कोठी उगडली आनी तांतलीं आपल्या क्रोधाचीं हातयारां भायर काडलीं. कित्याक काल्देकारांच्या देसांत दुनिया सरसोक्तीवंत सर्वेस्पराक काम करचें आसा. सगळ्या वाटांनी ताच्या आंगार पडात, तिचे ओरोवाचे कोळे फोडात, धान्या भाशेन तिचे लुटीच्या मालाच्यो राशी करात, तिचेर शिराप घालात, तिचें सारकें निसणटण करात, कांयच उरोंक दिवं नाकात. पाडे जाल्ले परी तिच्या झुजाऱ्यांक मारून उडयात, तांकां सगळ्यांक सोजींत मारूंक व्हरात. बोंगलें नशीब तांचो दीस पावलो, तांकां खास लावपाचो वेळ तो. आयकात, बाबिलोनियाच्या देसांतलीं सुटोन आयिल्लीं, पळून आयिल्लीं, सियोनांत पावात आनी परगट करात. सर्वेस्पोर आमचो देव सूद घेता, आपल्या मंदिरा खातीर तो सूद घेता. गर्वाचें आनी उर्मोटायेचें पातक. बाबिलोनियेचेर आक्रमण करूंक धनुश्यांक जमा करात. धनु बागायतात ते तुमी सगळ्या वाटांनी तिका गुरी घालात. तांकां भायर पडून वचूंक कशेंच दिवं नाकात. तिच्या कोत्तुबां प्रमाणें तिका फारीक करात. दुसऱ्यांक तिणें दिलां त्याच मापान तिका दियात. कित्याक सर्वेस्पराचेर, इस्रायलाच्या पवित्र देवाचेर ती उर्मुट्टायेन उपरासली
आनी अशें त्या दिसा तिच्या चौकांनी तिचे सगळे तरणाटे शेवटोन पडटले आनी तिचे सगळे झुजारी मरून वेतले. उलयता तो सर्वेस्पर. उर्मोट बाबिलोनिये तुजे आड म्हजो खोटलो उलयता तो सर्वेस्पर. तुजो दीस आयलो, हांवें तुका खास लावचो वेळ पावलो. उर्मोट्टाय आपटोन पडटली, तिका कोणूच उखलचो ना. तिच्या नोकरांक हांव उजो लायतलो आनी सोबोवती तो उजो सगळ्याचो गोबोर करतलो. सर्वेस्पर इस्रायलाचो मुक्तीदार. सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पर अशें सांगता. इस्रायलाचे पोरजेचेर तशेंच जुडाचे पोरजेचेर जुलूम चलता. तांकां धरून वेतल्यान तीं तांकां घोट धरून आसात. कशेच भाशेन तांकां सोडपाक नात, पूण तांचो मुक्तीदार बलिश्ट सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पर ताचें नांव. तो तांचे वाटेन आसतलो अशें तो आमच्या देशाक सवस्ताय दितलो. पूण बाबिलोनेच्या लोकांक थोत्तरो हाडटलो. मारून उडयात काल्देकारांक उलयता तो सर्वेस्पर. तशेंच बाबिलोनियेंत रावतल्यांक आनी तिच्या फुडाऱ्यांक आनी बुदवंतांक मारून उडयात. तिच्या पारख्यांक तांची मोत उडल्या. मारून उडयात तिच्या झुजाऱ्यांक आनी आंकांतून कडकडतात. मारून उडयतात तिच्या घोड्यांक आनी मोडून उडयतात तिचे रथ. मारून उडयतात तिणें एकठांय केल्ल्या सगळ्या भाड्याक हाडलेल्या सैनिकांक. ते सगळे बायलां भाशेन असोक भिवकुडे. फोडून उडयतात तिची भांडारां. सगळें लूट मारून व्हरात. धाड पडूं तिच्या उदकांचेर ती सुकून वचूं. कित्याक हो देश कुड्ड्या देवांचो, ह्या भयंकर देवाचें तांकां पिशें लागलां. ह्या फुडें थंय रावतलीं रानमाजरां आनी कोले. तशेंच नाटकां थंयसर आपलें पेणे कोत्तलीं. थंय कोण मनीस आनीक केन्नाच रावचो ना, पूण पिणकेचे पिणकेन तो देश पाड उरतलो. जसो सोदोमाचो आनी गोमोराचो आनी ताच्या शेजाऱ्या नोगरांचो देवान सत्यानाश केलो. उलयता तो सर्वेस्पर. तशें ह्या देशांत ह्या फुडें कोणूच आनीक रावचो ना. ह्या फुडें कोण मनीस थंय घरदार करचो ना. उत्तरेंत हांवन आयिल्लो दुस्मान आनी जॉर्डनाचो शिंव. पळयात, उत्तरेंत हांवन येता एक पोरजा, एक बलिश्ट राष्ट्र. पिर्तुमेच्या पयशिल्या शिमांत हांवन जायते राजा झुजाक तयार जावन येतात. ते धनू आनी भाले हातान धरून येतात. ते एकदम क्रूर आनी दया नासलोले. घोंगेतोल्या दर्या सारको तांचो बोबाळ. ते घोड्यांचेर बसून येतात. एकूच मनीस जाल्ले परी तुजेर बाबिलोनिये लढाई करूंक येतात. बाबिलोनियेच्या राजाच्या कानार ही खबर पडली. ताचे हात गळगळ्ळे. परसूत वेण्णीक पावलोले एके अस्तरे भाशेन ताचेर आंकांत सुटलो. पळयात, जॉर्डनाच्या दाट रानांतलो एक शिंव कसो सदां पावच्या चोरवां मैदानार तो चडून येता. एका खिणा भितर हांव तांकां धांवडायतलो आनी म्हाका जाय त्या फुडारी नेमतलो. म्हजे सारको आनी कोण म्हाका विचारूंक उबो रावत? म्हाका विरोध करूंक कोण राजा आसा? त्या पासत बाबिलोनिये विरोध सर्वेस्पराची येवजण काल्देकारांच्या देशा आड आपल्या मनांत कसलो थाराव ताणें घेतला तो आयकून घेयात. तांच्या भुरग्यां बाळांक लेगून ओडून व्हरतले. तांचे गांव तांच्याच दोळ्यां मुखार लुटून उडयतले.
बाबिलोनिया पडली म्हूण आयकून पृथ्वी कामता आनी हो आवाज राष्ट्रां मदें गाजता. देवाचें उतर हें.